जेजू देवाचो पूत आनी देवान ताका हो अधिकार दिलेलो आसा पातकां भोगसूंच्याक आनी पातकाक लागून सगळें ह्या संवसारांत वायट घडटा आनी पातक कशें येता जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना देंवचार आमकां संवसारी वस्तूंनी गुंतून थिचरूच आमकां कोयदी कोत्ता आनी ते भाशेन संवसारांतलेच मनीस कशें जिवंक आमकां तो आपल्या ताब्यांत कोत्ता आनी आमकां तें बरें लागता पूण मागीर तें बरें लागना पूण तातूंतली मागीर आमकां भायर सरोंक जायना कित्याक तो सोंपेपणी आमकां सोडिना ताका लागून जेजूकूच ही पदवी आसा पूण आमी भावार्थ धरूंक जाय न्हय आमचोच जर भावार्थ जेजूचेर आसत जाल्यार आयज पर्यंत आतां पर्यंत ह्यो मिलाग्री आमच्यो सगळ्यो घडटल्यो कित्याक लागून कित्याक न्हयच आमचो भावार्थ पूण आमी ताचेर विस्वास दवरता हें ताचे कडेन जाता म्हणून असलो तर आमचो विस्वास आनी भावार्थ आसत जाल्यार खंयच्योय मिलाग्री आमच्या जिवितांत घडटल्योच आनी कितले जाणांच्या जिवितांत अशें घडलेल्यो आसा सद्दां म्हाका कोण ना कोण कितें ना कितें असलें सांगीत आसा काल हांगसर थोडो लोक आयिल्लो ती भायर सावन आयिल्ली वामायकारां गोंयची आनी मंगळूरची पूण भायर आसतात आयलंडाक आनी ताणें म्हाका सांगलें एके पाटी हांव एकल्याक कोणाक म्हज्या इश्टाक घेवन हांगसर आयलोलो आनी तुवें ताचेर मागणें केल्लें ताका खूब वर्सां भुरगीं जायनासलेलीं पूण रोखडेंच ताका भुरगें जालें दोतोर तीं सगळीं जाणां अजाप जालीं पूण देवाक तीं परकोडूंक लागलीं हेच भाशेन ह्या आरकाराक जेजून म्हणलें तुजी पातकां भोगसलीं उठ आनी वच हे भाशेन जेजूचेर आमी तर विस्वास धरीत आमच्या जिवितांत कितेंय घडटलें पयले वाचपान सांगलां ताचो विसव घेवंक देवान आपलें काम सोंपयलें 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो विसव म्हणजे कितें देवा सोबे आसप देवा सोबे आसप म्हणजे देव आमचो सगळो गोत मोग कोत्ता हें केन्नाच आमी विसरोंक फावना आनी ताचे सुरशिल्ले आमी केन्नाच भायर वचोंक फावना देव म्हजो मोग कोत्तलो हांव इतल्या पातकांत हांव जियेता असलें म्हणूंक फावना आमी वय जियेता पूण ताचो मोग आमच्या पातकां परस व्हड आहा आमचें पातक कितें किरकोळ वस्तू ताचो मोग आमचे सुरशें आसा आनी आमी कितलेंय वायट केलें तो तें आमकां बक्षिता पूण आमी तें जाणा जावंक जाय आनी आमी आमकां भोगसूंक जाय कित्याक आमी खूब फाटीं भोगशिना ताका लागून बोगोर तेंच पातक आमी कुमसार करीत आसा इतलीं वर्सां जालीं पूण तें खाता आमकां कित्याक लागून तें मनांत रिगलेलें आसा तें मनांतलें आजून भायर वचोंक ना तें आमी जेजू सगळें धरूंक जाय आनी हाका लागून तुमकां सदांच सांगता असली चिंतना असली भावना जी आमचे भितर रिगलेली आसा ती सुस्कारांत जेजू म्हणून भायर काडची ताचेर दवरची तो तें रोखडेच साफ करून आमकां त्या आरकाराक घरा धाडलो ते भशेन तोय आमकां सगळो गोत आमच्या जिवितांत पातकां बीन आमी जियेतल्या आनी ताच्या मोगांत आमी सदांच आसतल्या तर हें सगळें घडच्याक आमच्या हात अशें उंटेन धरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येत आसा ताका तर आमी हाचेर जायत जाल्यार ताचें सगळें बरेंपण आमी अणभवतल्या असल्या भावार्थान बोरवाशान आमचें जिवीत सारया आनी सोगलें आमचे भितर हांव तितलें आमचे भितर दवरचें आसतना तें भायर सगळें काडया तें आमी घेवन वचना तें आमी सोडचें पडटलें पूण तें आतां आमी घेवन बसता ताका लागून आमचें जिवीत सुखांत ना दुखांत आसता आमी शांतीन जियेना आमी ताच्या विसवांत भाग घेना तर आमी ताचें सगळें घेवया न्हय पातकांत जेजू हें सगळें तुवें आमकां स्पश्टपणी दाखयलाय शिकयलाय आनी तें आमी पळोवन आतां तुज्या कोटान आमी जियेता